शोकात खबर नामनेचो फॅशन डिझायनर वेंडल रॉड्रिक्स अंतरलो संवसाराक बुधवारा सांजे कोलवाळीच्या घरात घेतलो निमणो श्वास बरो लेखक कार्यकर्तो म्हणून मेळिल्ली नामना शिगम्याक लागून जिल्लो पंचायत वेंचणूक धुकल्ली फुडें राखीव प्रभाग आनी नवी अधिसुचोवणी काडटले वांगडाच म्हणटा मुख्यमंत्री भरात रॉयल्टी आनी उरलेलो खण मालय विकात रॉयल्टी फारीक करूंक नासलेलो खण माल सरकार दितले विकपाक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया उपरांत घेतलो निर्णय गोंय परतून एक फावट दहशतवाद्यांच्या रडाराचेर सरकारान घेतली जतनाय उत्तर गोंयांत 2 म्हयन्या खातीर लागून केले कलम 144 समाज विरोधी शक्तीचेर आसतली नदर योकार हांव संदीप पिळगांवकर पळयात खबरो विस्तारान शोकात खबर पद्मश्री फावो जाल्लो भारतांतलो नामनेचो फॅशन डिझायनर वेंडल रॉड्रिक्स बुधवारा संवसाराक अंतरलो 59 वर्सांच्या पिरायेचो कोलवाळी घरा कडेनच ताका मरण आयलें वेंडल फकत फॅशन डिझायनरच नाशिल्लो जाल्यार तो एक लेखक संशोधक आनी त्या भायर सामाजीक आनी भान आशिल्लो सामाजीक आनी पर्यावरण चळवळींतलो वावुरपूय आसलो समलिंगाच्या हक्का खातीर तो झगडटालो जेरोम मारेल ताचो पार्टनर तांणी 2002 वर्सा लग्न केल्लें 28 मे 1960 दिसा जल्मल्लो वेंडल मुंबय शारांत वाडलो माहीमच्या सेंट मायकल्स हायस्कुलांत शिकलो त्या उपरांत ताणें कॅटरिंगांत डिप्लोमा मेळयलो उपरांत 1982 तो मस्कतांतल्या द रॉयल ओमान पुलीस ऑफिसर्स क्लबांत असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून रुजू जालो थंय तो चड तेंप रावलो ना ताणें फॅशन डिझायनिंगाच्या मळार पावल घातलें लॉस एंजलीस आनी पॅरिसांत फॅशन डिझायन शिकून घेवपा खातीर ताणें सेव्हिंग करपाक सुरवात केली वेंडल आयचे पिळगेक प्रेरणा दिवन गेला 2008 वर्सा आयिल्ल्या फॅशन फिल्मांत ताणें काम केलां उपरांत 2012 ताणें द ग्रीन रूम हें आपलें आत्मचरित्र लोकां मुखार हाडलें 2017 ताणें पोस्के गोवन्स इन द शॅडोज रिलीज केलें भारतभर हे बातमेन वेंडलाच्या चाहत्यांक धपको दिला राष्ट्रीय न्यूज चॅनलांनी ही बातमी दाखोवपाक सुरवात केल्या तेच बरोबर सोशल मिडियाचेरय ताका आर्गां ओपपाक सुरवात जाल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुको फुडें धुकल्ल्यात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें ह्या आदी ह्यो वेंचणुको 15 मार्चाक जावपाच्यो आसल्यो पूण आतां त्यो 22 मार्चाक जातल्यो ह्या विशयी अधिसुचोवणी जारी करतले अशें ताणें सांगलें शिगम्याक लागून ही तारीख बदलची पडली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें ह्या विशयी राज्य वेंचणूक आयोगाक प्रस्तावूय धाडला तशेंच प्रभागाच्या राखीवतेची अधिसुचोवणी त्याच दिसा जारी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें वन भवनाच्या उक्तावण सोहळ्यात तो उलयतालो माझ्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आयज पर्यंत तेजें नोटिफिकेशन येवपाक जाय पयलीं 15 तारखेक प्रपोज केल्लें बट 9 तारखेच्यान होळी सुरू जाता आनी 9 तारखेच्यान म्हणजे होळी प्रत्येक गांवांत शिमगो त्या 8 दिसांनीच उरता आमी सरकारी शिमगो मागीर जरी म्हटलो 9 तारीख ते 15 तारीख पर्यंत प्रत्येक गांवांत शिमगो आसता कन्सिडरींग डॅट आमी म्हटलें निदान आमकां 8 दीस पोस्टपोन करूंक मेळटा आसत जाल्यार हांवें स्टेट इलेक्शन कमिशनाक रिकमेंडेशन धाडलेलें सो दॅट दे हॅव टेंटेटिवली डिसायडेड इज 22 म्हणजे फुडलोच आयतार टेंटेटिव्ह आयतार अशें म्हटलां तेंच्यांनी नोटिफिकेशन येतलें तेजें रिजर्वेशनूय येतलें वांगडाच सगळो विशय तसो स्टेट इलेक्शन कमिशन पळयता पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया रॉयल्टी फारीक केल्ल्यो खण माल आदी विकपाक दितले आनी उपरांत रॉयल्टी फारीक करूंक नाशिल्ल्यो माल विकपाक दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें खण कंपन्यांनी ह्या आदींच अर्ज दाखल केल्यात तांकां रोखडीच परवानगी दितले अशें ताणें सांगलें रॉयल्टी फारीक केल्लो खण माल विकपाक सर्वोच्च न्यायालयान मान्यताय दिल्या गोंयचे एके खण कंपनीन हे विशीं याचिका दाखल केल्ली वेगवेगळ्या खणींचेर 9.5 दशलक्ष टन खण माल पडून आसा हो खण माल सरकाराचे मालकीचो ही वेगळी गजाल सगळ्या जाणांनी एप्लाय केला ऑलरेडी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन तेंची एप्लिकेशन्स आसात ती क्लियर जाली काय ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द ओर सुरू जातलो ताजेरूय ऑलरेडी विदाउट रॉयल्टी पेड जो ओर है उसके ऊपर बाद में क्या जिन्हें मांग किया विदाउट रॉयल्टी पेड था बट ही सेड दैट 88 जो माइंस हैं उसमें जो रॉयल्टी जो एक्सट्रैक्टेड ओर है उसको मूव कर सकते हैं जो रॉयल्टी पेड है उसको तो दे कैन 100% बट जो रॉयल्टी नहीं पेड है दे शुड पे द रॉयल्टी एंड देन मूव या वही
पे करून म्हणजे पे करून हय ऑलमोस्ट सगळो म्हणजे इट इज 9.5 बिलियन असो कितें तरी वयर आसा ओके मिलियन टन्स आसा जो रॉयल्टी पेड आसा तांकां पयलीं दितले उरलेले जो रॉयल्टी पेड करून तांकां मेळटलें परमिशन. खण महामंडळाच्या विशयाचेरूय मुख्यमंत्री उलयलो. पळयात. आत्ता तरी हे विशय पयलीं हँडल करता ताज्या उपरांत वी आर टेकिंग द डिसिजन बिकॉज तांची आनी एक केस जी आसा ही जवळपास 22nd फेब्रुवारीक आसा एटलिस्ट वी आर गोईंग थ्रू डॅट देन ओनली वील टेक द डिसिजन बट अवर ऑल द प्रिपरेशन्स वी आर रेडी. म्हणजे जरी मायनिंग कॉर्पोरेशन म्हटलें आसत जाल्यार ताच्या खातीर आमी तयारी आमची सगळी दवरलेली आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांक आतंकवाद्याच्या हल्ल्याचो भंय आसा. येता त्या 2 म्हयन्यां भितर 144 कलम लागू करपाचो आदेश आयला. भारताच्या पश्चिम दर्या देगांचेर आतंकवाद्याचो हल्लो जावपाची शक्यताय आसा. ज्यांच्यांनी आपले कडेन भाड्यान रावपी लोक दवरल्यात तेंची पुराय म्हायती दवरप सक्तीचें जाला. पूण उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी आर मेनका म्हणटा सोयऱ्या आनी भाड्यान रावप्याची तपासणी ही सच्चीत पद्दत. 144 कलमा खाला भाड्यान रावपी लोकांची तपासणी करपाचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान दिला. सायबर कॅफेच्या धन्यांकय तेंच्या गिरायकांची तपासणी करची पडटली. गोंयांत गुन्यांव करपाच्या हेतान कांय समाज विरोधी शक्ती येवपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें आदेशांत म्हटलां. 144 कलम लागू केल्लें आसलें तरी सभा घेवपाक वा रॅली काडपाक मनाय आसची ना. This is a regular order which we issue as part of our preparedness to have a tenant verification done by all the owners of buildings in North Goa district. As per this, before letting out the premises for rent or for paying guest accommodation, the owners of the buildings are expected to get the antecedents of their tenants verified through government documents like election card, driving license, passport, etc. and fill up the tenant verification form and submit it to the nearest police station. People who are coming here to reside do not have a clear antecedents. That is, they might be coming from different parts of the country. We need to know whether there is anything pending against any of them in any part of the country. So it is only to ensure that the tenant verification is done. This order is issued and it is a regular order. The validity of this order is for 60 days. So at the end of the 60th day, another order is normally issued so that this system of tenant verification is maintained throughout the North Goa district. So it is one such order which is part of the regular preparedness of the administration. It is not the order preventing assembly or rally of people. This is an order to enforce tenant verification. Of course, the powers for enforcing this are derived from section 144 of CRPC. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. मडगावच्या कब्रस्तानाची म्हायती दिवपा खातीर मडगाव पालिकेन कोर्टाकडे अजून 1 म्हयनो मागून घेतला. फुडलें हियरिंग 9 मार्चाक जातलें. पूण ह्या निमतान मडगावच्या कब्रस्तानाची मागणी करपी मुस्लीम भावांचो वेगवेगळ्या राज्यकर्त्यांनी अक्षरशः फुटबॉल केल्याचे उक्ताडार आयला. 1980 वर्सा मडगांवां कब्रस्ताना खातीर मागणी फुडें आयली. 1999 विधानसभेत थाराव पास जावन आख्या जमीन आरक्षीत केली. त्या वेळार लुईझीन फालेरो मुख्यमंत्री आसलो. उपरांत आयलें दिगंबर कामतीचें सरकार. त्या उपरांत कामच बंद जालें. 2011 सोन सड्यार जमीन मान्य जाली पूण कब्रस्तान जालें ना. राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोगाक लागून 2012 टेंडर पास जावन सरकारान जॉब ऑर्डरेक काडली पूण कब्रस्तान अजून मेरेन अस्तित्वान येवंक ना. कब्रस्तानाचे मागणेंत वांटेकार जाल्ल्या अब्दुल करोलान सगळ्या घडणुकांचो गोवा 365 पाडोच वाचून दाखयलो. The demand for Kabristan started in 1980 and various promises were given by the politician, but till today the Kabristan has not been a reality. We identified almost 12 or 14 lands at different places, but every time the land was identified, the political manipulations would begin, and at the end of the day there would be objections and the proceedings, the land acquisition procedures were dropped. In 2014 the work on Kabristan has again started, but when we started the work again there was no permission from the forest department to cut the shrubs and the bushes. Again the work was stopped. The people from Raya
and people from Fatorda came and stopped the work. The then Chief Minister, Mr. Manohar Parrikar, gave us the assurance that he would conduct the hearing and he will make the people understand and the work will start. Till date, the work has not started. गोंयांतल्या दफन वा दहनभुमींच्या उणावाचो प्रश्न सध्या हायकोर्टात आसा. शेख मंजूर कादरीन कोर्टात अर्ज केल्लो. फकत कब्रस्ताना खातीर न्हू तर हिंदू क्रिस्तांव आनी मुस्लिमांक जाय आसलेल्या 265 दफन वा दहनभुमी खातीर. ही केस कितलो तेंप चलत सांगपाक जायना, पूण शेख मंसूर कादरी निर्शेवंक ना. कोर्टा कडल्यान न्याय मेळटलोच हेची ताका आस्त आसा. Today my public interest litigation came for the hearing the third time. The party came, municipal representatives of municipalities were asking the time, extra time for the reply before this honorable court. So honorable high court granted 3 weeks more time and they fixed the date on 9th of March for the hearing. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. नव्यानूच रिलीज जाल्ल्या मलंग ह्या फिल्मात गोंय फकत घोळी वखदां पार्ट्यो करपाचें केंद्र आनी खुनाची सुवात अशे तरेन पितारलां. नाकाशिल्ल्यो गजाली ह्योच्यो न्हय ह्या खातीर ESGन सिनेमाची पटकथा तपासून पळोवची पडटली, मुख्यमंत्री म्हणटा. अजापाची गजाल म्हटल्यार सिनेमा सुरू जावच्या आदीं निर्मात्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे उपकार मानल्यात. पळयात पुराय खबर. मलंग ह्या सिनेमाक गोंयाची फाटभूंय लाभल्या. अद्वैत ठाकूर आनी सारा हे तातूंतले कलाकार. गोंयांतले एके रेव पार्टेंत ती दोगांय मेळटात आनी मोगात पडटात. अद्वैत हो मुंबयचो तरणाटो जाल्यार सारा निकतेंच भारतांत आयला. पुलिसांनी केल्ल्या एका एनकावंटरा उपरांत सिनेमाक वेगळेंच मोडण मेळटा. पूण ह्या बोळांत गोंयाचें चित्रण ड्रग्स, पार्ट्यो आनी खुनांची सुवात अशें केलां. ही खटकपा सारकी गजाल. कालूच म्हज्या लक्षान आयला तो विशय, तुमी म्हणटा तो काल लक्षान आयला म्हज्या. हाज्या फुडें ESG परमिशन दिता आसतना ताजी स्टोरी पळयतले. ओके, आनी गोवा स्टेटची इमेज अशा पद्दतीन मलायन करपा खातीर तांकां मेळची ना. देन एंड देन ओन्ली वील गीव द परमिशन्स. अदरवायज आमची स्टेट इतको बरो लॉ अँड ऑर्डर, इतक्यो बऱ्यो सगळ्यो गजाली आसतना वाय शूड दे फोकस पोर्ट्रेट एज अ स्टेट एज अ बाकीच्या ड्रग्स आनी हेज्या बाबतींत. त्या खातीर आमी परमिशन दिता आसतना वील गो थ्रू देर एटलिस्ट थीम. तुमी गोंय बद्दल कितें दाखयता, स्टार्टिंग तुमचें नांव दिलें जाता MCM ऑफ गोवा कितें सांगता रे? हांवें पळोवना हें, हांवें पळोवना. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयची राजधानी आशिल्ल्या पणजे शारांत ब्रेस्तारच्यान जावपी एक्वा गोवा नुस्त्या महोत्सव हो व्हडलो घोटाळा आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. ह्या अनियमीत कारभार विशीं तांणी मुख्य सचिवा कडेन कागाळ केल्या. जावपा आशिल्ल्या नुस्त्या महोत्सवात व्हडलो घोटाळो जाल्ल्याचें काँग्रेस म्हणटा. हो नुस्त्या महोत्सव ब्रेस्तार ते आयतार मजगतीं कांपाल खेळा मैदानाचेर जातलो. निविदा घेवपाची प्रक्रिया पक्षपाती आशिल्ली. पोरूं ह्या खातीर 48 लाख रुपया खर्च आयिल्लो, पूण ह्या वर्सा हो खर्च 2 कोटीचेर पावला अशें गिरीश म्हणटा. फालच्यान हें फेस्टिवल स्टार्ट जाता. म्हणजे एक्चुली हांवें तुमकां जी डेट दिल्ली ती डेट आशिल्ली 31 जानेवारी एज पर टेंडर. 31 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी. आयज तारीख कितें खंय पावले आमी? 12 फेब्रुवारी. म्हणजे तो एक्चुली टायम जावन गेलो. वेन्यू खंय आशिल्लो? चिंचिनी त्या कॉम्प्लेक्साक. पूण एडवर्टायज खंय येयला? कांपाल ग्रावंडार. म्हणजे हे कशें करून लोकांक फटयतात, कशें करून सरकाराक लुटपाक पळयतात, तें हें एक तेजें उदाहरण. आतां ही फेस्टिवल पयल्याच फावटी गोंयांत जायना. असली फेस्टिवल हेजे पयलीं गोंयांत जाल्ली. हेजे पयलीं 2013 जाल्लें आनी हेंच फेस्टिवल 2013 फक्त 48 लाखान जाल्लें. खंय 48 लाख आनी खंय 2 कोटी. म्हणजे इतली पटीन कॉस्ट म्हारगाय वाडली. लॅब घालता म्हणून कितले फावटी अनावन्स केलें. सो आयज डायरेक्टर फिशरी कडेन ते लॅब घालपाक पयशे ना, पूण हांगा नुस्तो खर्च करपाक पयशे सरकाराचे वाया घालपाक सरकारा कडेन पयशे आसा. सो ह्या हेजेर हांवें काल चीफ सेक्रेटरी कडेन कंप्लेन दिल्या. तुमकां कॉपी तेजी दिल्ली आसा. आनी चीफ सेक्रेटरी कडेन मागला की हें इल्लिगल जें टेंडर आसा हें
गव्हर्मेंटाचे गाईडलाईन्स व्हायलेट करून सगळे केल्ले आसात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरण कडल्यान म्हादय अभयारण्य वांगा खातीर राखीव दवरपाचे शिफारशीचो प्रस्ताव अजून मेरेन सरकाराक मेळोंक ना. हो अहवाल जेन्ना येतलो तेन्ना सरकार हाचेर निर्णय घेतलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. थळावे लोक आनी रानां विभागा मदीं बरे संबंद दवरपाचे सरकार यत्न करतले अशें ताणें सांगलें. आल्तिनो पणजे वन भवन हे रान खात्याचे नवे इमारतीचे उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. सुमार 18 कोटी खर्च करून ही इमारत बांदल्या. रानां विभागा खातीर गरजेच्यो सगळ्यो साधन सुविधा तातूंत आसात. गोंयच्या 34% वाठारांत रानां पातळ्यात जाल्यार 64% जमीन हरीत विभागात आशिल्ल्यान रानां विभागा खातीर पुराय इमारत जाय पडटली अशें ताणें सांगलें. आदी रानां खात्याची कामां गोमंतक मराठा समाजाचे भाड्याचे इमारतींतल्यान हाताळटाले. आमकां ऑफिशियली रिपोर्ट आमच्या डिपार्टमेंटाक मेळूंक ना. तुमकां कदाचित सायटीचेर मेळ्ळा आसत. ओके, पण हांवें ऑफिशियली रिपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन ऑलरेडी PCCFाक सांगला. तूं MOEFा कडल्यान ऑफिशियल रिपोर्ट मागून घे, तांची रिकमेंडेशन्स कितें आहा ती घे आनी अकॉर्डिंग टू दॅट वी वील एक्ट. कितें आहा तो पळयतले, ताज्या उपरांत आमी ठरयतले. हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो चार्ज घेतल्या उपरांत एक इन्सिडंट जरी सोडलो जो आमच्या हातांत नाशिल्लो ताचेर आमी कांयच करूंक शकनाशिल्ले. बट ऑलमोस्ट आमी हाज्या फुडें सगळी केअर घेतली जेणे करून आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे लोकां बरोबर कितले फ्रेंडली जावचे हाज्या खातीर सदोदीत आमचो प्रयत्न आसा. अभयारण्यांतल्यान वखदी वनस्पत एकठांय करपा खातीर आयुर्वेदीक प्रॅक्टीस करप्यांची वळेरी तयार करतले अशें रानमंत्री आशिल्ल्या प्रमोद सावंतान सांगलें. बोंडलाच्या रानाजीव अभयारण्याचें नूतनीकरण करतले. अभयारण्य वाठारांत रावतल्या खातीर रान आनी गांवांतली सीमाय स्पश्ट करतले हाचोय पुनरुच्चार ताणें केलो. आमी पळयता की हिरडा, बेडा, आवळा ही मेडिसिन्स म्हणजे अर्जून आसतलो खुबशी मेडिसिन्स आय थिंक ॲटलिस्ट 60 तरी मेडिसिन्स जी रुटीनली मेळटा आनी मोठ्या प्रमाणात मेळटा. बट ताजें कलेक्शन न जाल्ल्या कारणान ते वेस्ट वता. इवन दो तेज्यो स्पिसीस नश्ट जावपाक लागल्या, त्यो स्पिसीस प्रिजर्व करपाकूय बी आनी ते मेडिसिन्स ते व्हॅल्यू लोकांक वापरपा खातीर इट इज बरेचशे मेडिसिन्स इट इज युजींग इन सम ऑफ द फार्मास्युटिकल्स कंपनी ऑल्सो. हाज्या खातीर आमी म्हटलां की ज्या ज्या अभयारण्यांत ह्या पद्दतीचे जे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स कलेक्टर्स आसात तांचे लिस्ट आउट करचे आनी तांकां सस्टेनेबल प्रमाणांत थंयसले मेडिसिन्स काडपा खातीर दिवचे. बोंडला वायल्ड लायफ सेंच्युरी ही आमी डेव्हलप करपाची ठरयल्या की जी खुबशीं वर्सां जाली ती आमी दुर्लक्षीत उरलेली. बट टू प्रमोट द टुरिस्ट इन द बोंडला वायल्ड लायफ सेंच्युरी वी आर प्रमोटिंग एज अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन. थंयसरले क्वार्टर्स, थंयसरले बाकीचे रेस्टॉरंट्स आनी बाकीचे सगळे एरिया आमी परत एकदा नव्यान थंयसर करपाक घेतल्या. तो पयलींचो इन्सिडंट जालो ठाणे ह्या विलेजीत, तो इन्सिडंट कन्सिडर करून आमचो प्रयत्न चल्ला की अश्यो सामक्यो इंटेरियर ज्यो फॅमिलीज आसा वी आर ट्रायंग टू शिफ्ट देम आनी वेरेवर देर इज एन विलेजीस इन द वायल्ड लायफ सेंच्युरीज आमी डिमार्केशन करून तांकां फेन्सिंग करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. अष्टताशी विष्णू वाघाच्या चाहत्यांक त्याचो यादी जागोवपाची संद मेळपाचो आसा. मिनेझीस ब्रागांझान यादींतल्यो विष्णू ह्या नांवान मिनेझीस ब्रागांझा एक आगळी वेगळी कार्यावळ घडोवन हाडटली. विष्णू वाघाचें लेखन, नाटक, कविता, चित्रकारिता, अभिनय, दिग्दर्शन, उलोवपी, पत्रकार, राजकारणी अशा वेगवेगळ्या मळां वयली तानसां त्याच्या चाहत्यां मुखार हाडपाचो हो निमतान यत्न जातलो. शुक्रारा 14 फेब्रुवारीक पणजेच्या मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत सांजे 5:30 वरांचेर कार्यावळ सुरू जातली. विष्णू वाघाचे यादीन कवितांचे वाचन, पदां, नाट्यछटा, एकांकिका आनी त्याच्या साहित्याचे व्हिडिओ वरवीं सादरीकरण अश्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. गोंयभरचे कलाकार, लेखक, साहित्यीक, कवी, नाटककार, चित्रकार, निवेदक, पत्रकार हे कार्यावळीत वांटो घेतले. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हे कार्यावळीक हजर रावतलो. विष्णू वाघ यांची गेल्या 8 तारखेक खरी पुण्यतिथी जाली, पण आम्ही पुण्यतिथी म्हणून साजरी करिना. तर अशा एक थोर व्यक्तीचो एक उगडास परवा हो यादींतलो विष्णू असो एक कार्यक्रम आम्ही आयोजित केला. हो जो कार्यक्रम आसा तो मिनेझीस ब्रागांझाच्या फुडारपणा खाला ताजे जे चाहते आसात, इश्ट आसात, एक अशें अचानक एक ठरोवन तांणी हो कार्यक्रम सगळ्यांनी आयोजीत केला. आमी तरणाट्या भुरग्यांक, स्कुलांतल्या भुरग्यांक
तांकांय सगळ्यांक आनी कलाकार जे आसा आमचे तांकां सगळ्यांक हितून स्कोप दिला आनीक आपली कला आनी विष्णू बद्दलच्यो वा ताच्या साहित्याचो जर ताणी अभ्यास केला तो तांकां उक्तावपाक मेळटलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आणि आता घेऊया विविध मळावयल्या खबरांचो धांवतो नियाळ. पळोवया न्यूज राऊंडअप. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी स्कीम आणि किसान क्रेडिट कार्डाचो लाव घेत दक्षिण गोंयचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी सुरेंद्र नायकान शेतकारांक उलो मारला. नाबार्डचो दक्षिण गोंय अध्यक्ष सुशील नायकय ह्या वेळार हजर आसलो. आता मेरेन गोंयच्या 6,059 शेतकारांनी किसान कार्डांचो लाव घेतला. तेतूंतले 2,797 दक्षिण गोंयचे शेतकार आसात. किसान क्रेडिट कार्ड मेळोवपा खातीर जमीन शेतकाराच्या नांवार आसपाक जाय. तेणें नाल्ल विकपाचो बागायतीचो वेवसाय करूं येता. नुस्तेमारी आनी पशुसंवर्धना खातीरय ह्यो सुविधा मेळों येतात. 24 फेब्रुवारी मेरेन 1 कोटी कार्डां वितरीत करपाची सरकारान मोख दवरल्या. राज्यांत छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जल्मदीस 19 फेब्रुवारीक मनोवपाचे आसात. राज्य पावण्यावयलो मुखेल सुवाळो फार्मागुडी मुख्यमंत्र्याचे हजेरीत जातलो. सकाळी 8:45 कार्यावळ सुरू जातली. ह्या निमतान नाटक आनी प्रश्नमंजुषा जातली. कुडचडे काकोडे नगरपालिकेन शारांत पे पार्किंग सुरू करपाचें थारायलां. नगराध्यक्ष बाळकृष्ण होडरकरान तशी माहिती दिल्या. जे सद्दां शॉपिंगाक येतात पूण आपली वाहनां पार्क करपाक सुवात मेळना अशा खातीर ही तरतूद केल्या. तेच बरोबर वाहनां शारांत दवरून बस वा ट्रेनीन फुडलो प्रवास करतात तेंच्या खातीर पालिकेन फ्री पार्किंगाची तरतूद केल्या. गुडी ते कार्ळे पारोड्या मजगतीं हॉट मिक्सिंगाच्या कामाक बुधवारच्यान सुरवात जाल्या. 3 दिसां भितर हें काम सोंपतलें अशी आस्त आसा. ह्या कामाक सुमार 1,70,00,000 खर्च येतलो. फाटलीं 15 वर्सां ह्या रस्त्याचें डांबरीकरणच जावंक नासलें अशें थळाव्यांनी सांगलें. तर अपघात जात आशिल्ल्यान तांकां ह्या रस्त्याचें रुंदीकरणय जाल्लें जाय. आमचे खबराकार सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार, फोणेच्यान कृष्णा नायक आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. आनी ह्या खबरां उपरांत पळयात फोडणी फो. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. ये देखिए भैया, दिल्ली में दिल टूट गया, लेकिन कोई बात नहीं है. चुनाव के बाद मैंने दिल्ली के हर एक व्यक्ति को पूछा था कि आपने वोट किसको दिया, और सबने कहा था सिर्फ आपको. लेकिन हमें तो दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली भैया, और इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो गई है. इसलिए आज मैं स्पष्ट तरीके से बताना चाहूंगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था. हमें वोट वहीं पर कम पड़ गए भैया जहां पर हमने भाषण किया था. मेरी ये बात अमित शाह जी ने सुनी और वो कहने लगे, ये देखिए, आप भाषणोलॉजी नहीं क्रोनोलॉजी को समझिए. आपको तो सबने लूटा. आपके भाषण में कहा दम था. दिल्ली में चुनाव प्रचार किया ही क्यों अगर आपको चुनाव जीतना था. ये देखिए भैया, ये गलत बात है. मैं अगर 15 मिनट भी भाषण सही तरीके से दूंगा तो मोदी जी ठीक तरह से खड़े भी नहीं हो पाएंगे. कोई बात नहीं है. तूफान के बाद बूंदाबांदी, अगली बार राहुल गांधी. न्याय जरूर होगा भैया.